Immanuel, आमचे मोदें देवू तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवू तुये. सासना जाणवाय घेऊन तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. सासना जाणवाय घेऊन तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवू तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवू तुये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आज आमी आख्खे पवित्र सभे बरोबर क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार पालतांव आनी बोल आशिल्ल्यान जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता. तशेंच आमच्या गोंय धामांच्या मान धर्म प्रांतान आमी कम्युनियन आयतार मनयता. देवाच्या उल्याक मारयेचो उदार जबाब जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे जावन आसा आयच्या सेवा धर्माचो विशय. ह्या जबाबा वरवीं तिच्या कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे शक्ती वरवीं जेजून रीग घेतलो. जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाताना आमी देवाच्या उतराक आयती रावन जेजूक आमचे भितर एक युक्त जागो तयार करूंक आमकां कृपा मागता. कम्युनियन येवजण वरवीं आमच्या देशांतल्या दुर्बल धर्म प्रांतांक आनी धार्मीक संस्थांक सगळ्या उदारपणान मागण्याचो आनी दुडवांचो कोलाबोरीत तेंको दिवंक आमकां सगल्यांक उदार कालिजमोन जोडून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्रो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एकदां दावीद सौस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां.
पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय, अशें सर्वेस्पर विचारता. म्हजे पोरजे इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखता थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो, आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांवरूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजे इस्रायलाक हांव एक देश दितलो, आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो, आनी म्हजे पोरजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पर कळीत करता, सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो, सर्वेस्पर तुजें तावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुजीर सदांच भिरांती विणें वसतलें, आनी तुजें सिंहासन सासणांक घट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखणटेल्या हे स्त्रोत आमी हे पुरी गायतेल्या. Tuzo mógł सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखणटेल्या. अनेक पावटी गावुया. Tuzo mógł सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखणटेल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो, पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब. Tuzo mógł सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखणटेल्या. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्टापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वतां सांबाळटलो. जबाब. Tuzo mógł सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखणटेल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव, आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. केल्लो करार घट तोखतलो. जबाब. Tuzo mógł सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखणटेल्या. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केलां. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां घोटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका मोहिमा जेजू ओगणीत युगां काळांनी
गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार पोरगोट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची वळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे परी तीं भावार्थान देवाक कालतीं जावंक पावतात. ह्याच बाकणारांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. ओगुणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणांच्या सासणान. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचें उडकार सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावुया. B9 पान 25 B9 पेज 25 आमी सवो श्लोक गावचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गाल्ल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बुलले सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम गाबुरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणांच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुज्या तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्यांची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोट सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणीत तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो, आयज आद्वेंताच्या 4थ्या आयताराक आमकां नियाळाक दिल्या सोम्याच्या जल्माची विजबी. ही घडणी आमच्या नियाळाक दिल्या. एनाउन्सिएशन ऑफ द लॉर्ड. दिस incident or this event or occasion is given for a reflection. काल तावन जेन्ना हांव हे घडणेचेर नियाळ करता तेन्ना एकूच प्रश्न म्हाज्या काळजाक हाता सारको की अनाउन्सिएशन कित्याक? विजबेचो नियाळ आमी आयज कित्याक करचो? कित्याक फाल्यां सारकीं तेंकलीं आमी फाल्यां क्रिसमस सोमरंबूंक, क्रिस्ताची जयंती सोमरंबूंक आमी सारकीं तेंकलीं. विजबे मदें
आणि जल्मामध्ये जेजूच्या जल्माच्या कथनांत व नरेटिवांत इन्फन्सी बालपणाच्या कथनांत जायत्यो आनीक बऱ्यो वस्तू आहात घडण्यो आहात त्यो घेवंक जाताल्यो. हो प्रश्न म्हाका सतायता आनी ह्या प्रश्नाक जबाब म्हाका दिसता आयची वाचपां बरे भाशेन आमच्या नियाळाक आदाराक येतात. पयलें वाचप दावीद देव मंदीर बांदूंक सोदता आनी आपली येवजण नातानाक उगडापी कोत्ता. आनी हें देव मंदीर म्हज्या कानांत सादता तेन्ना म्हाका एक नियाळ येता तो म्हणल्यार वो एक जबाब मेळटा तो म्हणल्यार संवसारांत जेजू जावन आसा देवाचें ओत्मीक मंदीर. जीजस इज द स्पिरिच्युअल टेम्पल ऑफ गॉड. आनी जेजूच्या जल्मा वरवीं देवान आपणाक हें ओत्मीक मंदीर बांदून काडलें. जाल्यार मारिया कितें अनान्सिएशन तिका सोम्यान बोडव्यान ही खबर दिल्या सोमी तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण मारिया जावन आसा संवसारांत मनीस बुन्याद ह्या ओत्मीक मंदिराची. शी इज द ह्युमन फावंडेशन ऑफ दीस स्पिरिच्युअल टेम्पल ऑफ गॉड. देवीक बुन्याद जावन आसा क्रिस्त, कित्याक क्रिस्त देवूच. देवाक आनी कोणूय बुन्याद जाल्लो नाका वो जायशें नाका, कित्याक देवाक देव जावन आसा बुन्याद सगल्यांची आनी सर्वांची. डिवायन फावंडेशन इज क्रायस्ट हिमसेल्फ, कित्याक तो देव आनी देवाक आनी कोण नाका ताची बुन्याद जावंक. आयज आमकां जायत्यांक हुस्को पयर हांव फेसबुकाचेर वाचतालो की तें मंदीर वणोटी आहा तें आतां मंदीर बांदूंक जाय. देवान मंदीर बांदलें आपल्या पुताच्या जल्मा वरवीं. दाविदाक हुस्को आसलो हांव हे देवळ्ळे देवदारच्या रुखांच्या व लाकडाच्या घरांत रावता आनी तोंबोंत लुकटाच्या तोंबोंत आर्क पेट आसा. हांवूय रुखाच्या लाकडांची एक मंदीर बांदतलो. जाल्यार देव स्पश्टपणे सांगता म्हाका नाका तुमच्या लाकडांची, म्हाका नाका तुमच्या फातरांची, म्हाका नाका तुमच्या भांगरांची मंदिरां. शिमटीन बांदलोलीं ती म्हाका नाकाय. मुगे मंदीर जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी जेजू जल्मा येयलो मंदीर बांदून येयलें. आनी ह्या मंदिरांत मंदिराची बुन्याद संवसारांत जावन आसा सायबीण माय. मनीस बुन्याद ह्युमन फावंडेशन इज मदर मेरी. दुसरें वाचप काय बऱ्या उतरांनी सोमता. तितूंत म्हणल्यार ओगोणीत जानवायच्या देवाक महिमा मेळटली जेजू क्रिस्ता वरवीं. जाल्यार ही घडणी जेजूच्या जल्माची वीजबी जावन आसा सासणाच्या सासणाक मोहिमेची घडणी. इट इज अ ओकेजन ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. कित्याक जेजू आदीं जेजू बराबर जेजू सांगता आनी जेजू उपरांत आनी कोणाचो देवान दुताक धाडून जल्म आदीं फुडें सांगूंक ना, खोळोवंक ना. हें भाग फकत जेजूक आनी जेजूकूच. जाल्यार एकूच पावटी न्हू, चारूच पावटी न्हू, सातू पावटी न्हू, मिलियन बिलियन ट्रिलियन पावटी हें वाचात आनी नियाळात. कित्याक देवाची महिमा आमकां सगल्यांक भोगूंक जाय. देवाची कृपा तरी जाय ही घडणी वाचात वाचात आनी नियाळात. कित्याक ही घडणी एकूच पावटी इतिहासांत जाल्या आनीक आनीक रिपीट शो ना. एक पावटी जाली काबार फुल स्टॉप. प्रितीच्या बाबडीनो ह्या पासत नियाळात नियाळात नियाळात. तेका लागून पवित्र सभा चवथ्या आयताराक आयज ही घडणी दवरता विजबेची. यात आनी नियाळात. आनी संक्षेप कोत्ताना आयज हें अनान्सियासांव ओ विजबेची घडणेचेर हो नियाळ आयज आमी चवथी वात पेटयता आनी चारूय वात्यो आयज पेटलेल्यो आसतल्यो. चवथी वात कुणायता वात मोगाची कॅन्डल ऑफ लव. हें सगलें केलां देवान. जावं मंदीर बांदलां, जावं सायबीण माय खोळोवणी केल्या आनी देवाक महिमा मेळटा ताच्या मोगा पासत. तेका लागून बेनेडिक्ट 16 आमचो आदलो पाप साहेब म्हणटालो तीं उतरां काय बरीं दिसतात. भाग्यवंत पावलूच्या जुआच्या चिटींतल्यान ताणें काडून म्हणलोलीं. मोग म्हणटात तें न्हय फक्त एक फिलींग. आयज संवसार हें फिलींग इतलें चड जालां तेका मोगा भायर आनी कांय दिसना.
फोग जावं रोग जावं फकत एक मोगू दिसता. मोग न्हय फकत एक फिलींग, एक आयडिया लगूत न्हू, मनांतलें कल्पण लगूत न्हू, कल्पना न्हू, आयडिया न्हू, कॉन्सेप्ट न्हू, तत्वगिन्यानाची मांडणी न्हू, फिलॉसॉफिकल थियरी न्हू. मोग आम सगल्यांक जावंक जाय जेजू क्रिस्त. कित्याक आमकां मोग जल्मा येयला, एक भुरगो जल्मला, देव जल्मला. हें आमी चिंतूंक जाय. बागेवन बेनेडिक्ट 16 अजून बागेवन जावंक ना तो. बेनेडिक्ट 16ची उतरां म्हाका सदांच बरीं लागतात. आमकां एक भुरगो दिला, देव मनीस जाला, देव जल्मला. ही मोगाची वाट पेटयतना आनी आमचे भितर हो नियाळ करतना आमचो मोग आसा तो सदांच चोडूंक, कित्याक कोणाक मेळूंक, संवसाराक वांटूंक, संवसाराक जायत मोग आहा. आमचो मोग देवाक मेळूंक. आयज आमी बिजी संवसारा मोग दिच्याक, पूण देवा मोग दिवपा सुद्दां आमगेलो. आनी ह्या पासत मनीस सोंसता, मनीस रडटा. ताका लागून मनशा सुदर, मनशा ओळखून घे देवाचो मोग तुज सवे आहा तो, आनी तुजो मोग फक्त तेकाच दी. आनी मागीर तूं निर्मळपणान, साफ सुत्रेपणान आनी बरेपणान, बरे भाशेन मनशाचो मोग करूंक पावतलो. आमी चुकता केन्ना जेन्ना आमी मनशाक पयलो मोग कोत्ता आनी उल जाल्यार येदे थेंबे देवाचेर उडयता. सगलो मोग देवाचेर उडय, तो मोग मनशांचेर पडटलो. Shower all your love on God and then it will fall on men. ताका लागून आज मनशां मदें झगडीं, किजिलां, राग, द्वेस, कित्याक आमी वेस्ट करता आमचो मोग. आमचो मोग देवाक दियात. हेंच घडोवंक ही घडणी विजबेची आनी मिसाची बॅट आमकां आदार दिवं. उबी रावया. आमचो बाबात उचारुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन संबलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले, ताका हुस्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिनंतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. जेजूक तुमचे मोदें परगटून शुभ वर्तमानाचो हांवें प्रसार केला. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजूक उर्बेन दुसऱ्यांक दिवन शुभ वर्तमानाचो प्रसार करूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी हांव सरस्पराची चाकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आमच्या देशान वेगवेगळ्या मळांचेर फुडारीपण चलयतल्यांनी आपल्यो येवजण्यो चालीक लावंक न्हय, पूण देवाचे कुशे प्रमाणे आपलो वावर करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी जाकोबाच्या घराण्यांचेर शासनाचे शासनाक राज चलयतलो. जेजूच्या जल्माचे परबेक बोल लागशिल्ल्यान आमी तयार जातना ताणें आमच्या जिविताचेर आनी कुटुंबांचेर
राज चलोवंक दिवंक आमी सदांच राजी आसूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बापा ही मागणी पळय देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलेल्या घरान हांव येतां पूण देवाची आर्कपेट एका तोंबूंत आसा. आमच्या मदल्या जायत्यांक देवाच्या उदारपणान जायतीं सोंपेपणां आसात. तशीं भारताच्या कांय 2 प्रांतांक आनी धर्मीक संस्थांक नात. आयज कोमुन्यो आयतार पाळटना तांकां मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवंक आमकां उदार कालीज म्हूण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बापा ही मागणी दयाळ बाप्पा आमी उच्चारलेले मागणेंतून दोयीन आयकून घे आनी अंकवार मरेचे विनोदीन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल. ह्या मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आयजचें कलेक्शन कॉम्युन्यो इंडिया पासत उदारपणान तुमची देणगी घालूंक आमी मागता. धुपाचो जो सोपोर मोड भेटोवने वेळार आमी गायन गावया. C16 पान पोस्तीस C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी मेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी मेटोची दुबाचो Zbori amci dana Izvora tuđe Boga Ormesvora Ordana Somesani Nedoći Ormesvora Somestani vedoci. उबी रावया. म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेंत अंकवार मरीची कुस फळ केली. तुजे विधीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळे आनी सत्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाकाडणीची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सदलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा कित्याक तुज्या तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सौम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उद्देती तावन वस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोनी कोच्च्याक एक काशा पोत जातून जमयता साय देखून बापा काल ते पोणी आमी हें मागणें कोत्ता तुका बेटोनच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कोर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगोटुया बापा आमचे सोडवणी पासो तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करून अशें देवाचे माय बागयोन तांकपार मरेच्या तुज्या बागयोन धर्मतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाच्या आनी कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां धर्मुण्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयत सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजी तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोणवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोय पासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवंसो आसा क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन. आमच्या सडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता
तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुस्तोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुस्तोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं सुभागी सोम्या तुवें आमचें मित्रेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया सोम्या जेजू ये ये D30 पान 60 D38 पेज 68 सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कर्जात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कर्जात राहू घे पाप कडसून देवून आयलो आमचे सारको मुनीस जालो सासनांक तुजे येवजण जाले आमचे बोदे बिराक पोचे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कर्जात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कर्जात राहू घे आमच्या सैमान गावतो जालो रूपात दिश्टी पडलो आमची पातकां काडून वयतात शांती तुजी आमकां वाडटा सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कर्जात राहू घे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या कर्जात राहू घे Babol tuji ami somi Piranayla tuji soshi Somya Jezu ye tu ye Amcha kalzat
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान सासनाक वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान बोल्ल्या. आमच्या सडवणाराच्या जल्माची बरोप जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोक्ती. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. बसूया. आमच्या सुमनाची कार्यावळ फाटल्या आयताराचें धर्मदान जालां. अंयशीं 2150 रुपया, 82,150 रुपीज. बुधवारा दीस धर्मदान जालां 7,030 रुपया, 7,030 रुपीज. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आयज कम्युनियो संडे. भारताच्या दुर्बोळ जे मिशनरी डायसिजी आसात तांचे पासत आमी हें कलेक्शन काडलां. आमी तें CBCI हाका पाठोवन दितले. तुमकां सगल्यांक कम्युनियो संडे पासत हें कलेक्शन दितल्यांक एनवलपान घालतल्या पासत आमी तुमकां दिन वाजता. चोत्रायदोरची आतां मीस 9:15 वाजता. सांजे मीस आसचें ना. पूण सगल्या दबाच्यान जेजूच्या जल्माचे परबेची रात आमी सगळीं बराबर समरमया. एकूच फामील कशी आमी आयज आमच्या माटवान एकठांय जावन जेजूच्या जल्माची परब समरमया. आयज सांजे 4:30 वाजता माटवान एकठांय जावन PPC आनी व्हॉलंटियर्स वांगडा कदेलां घालूंक, आल्तार नेटोवंक आनी सरभोंवती नितळ करूंक वावरुया. सगल्यांक उलो मात्तां थोडो वेळ आमी दिवया. सगळीं तर येयलीं, जाय तीं येयलीं. अर्दे वरान ओ 40 आनी 5 मिनटान हें काम जातलें. थोडीं येताय, जाय तुका जाता, ताका लागून आंग काटाय थोडीं जाय तीं. तुमी चिंताय, तुमची गरज. सगल्यांक कदेल जाय बसोंक, सगल्यांक माटो जावंक घातला. पूण तुवें 4 कदेल घाल जाल्यार आनी कोणूय बसोंक पावतो न्हू. तूं जीं कदेल घाता आनी बसता कदलार तें आनी कोणें गायला न्हू. सदां कित्याक दुसरो घातलो. तुवें एक दीस दुसऱ्या कदेल घाल न्हू. यो काम करूं यो. मध्यान रातीच्या मिसा उपरांत कॉफी आनी केक आमी वांटल्या. SSPP वांगडी कॉफी करूंक आदार दितात. कॉफी जें कितें जायें ताचो स्पॉन्सर केल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां केक स्पॉन्सर केला रॉबर्ट फ्रांसीस फाल्कांव, कार्दोज वाड्यांतलो. ताकाय आमचे दिनवास. मिसा उपरांत आमी थोडो वेळ सांगाता सारुया. हांव जाणा मिस उपरांत जालें म्हणटी तुमगे जाय ते डान्स आहाय. डान्सा वसाय. अद्यो लेट गेल्यार डान्स काबार जायना. डान्स सकाळीं 8 पर्यंत चलता. हांव पणजे आहलोलो 7 मिसा चोपा जाल्यार 7:30 सगळे डान्सा आसत येयलोलीं तेंगे तोंडां आनी तीं बसल्या ते भशेन कोटालें बरो डान्स केला. आख्खी रात डान्स करून येयलें. ते भशेन डान्सा वसाय. डान्स आख्खी रात आहा सकाळीं 7 पर्यंत. मातशें लेट गेल्यार डान्स काबार जाचना. घोडये तुमी भितर घेचनाय तेंवूय आहा. पूण तुमी हिंगा वेळ दिवंक आमी मागता. मध्यान मिसा उपरांत क्लब सान मिगेल कोडीत कोत्ता की डान्स आसतलो तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत. सोमारा दीस 25 मिसा हे परी 7 वाजता एपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर, 8 वाजता प्रेयर ग्रूप आनी 9:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. ही तिनूय मिसा माटवान जातलीं. मंगळारा दीस 26 इगोजचे लागीं तियात्र आसतलो थालें लॉक. ह्या तियात्राच्यो तिकेटी फकत 100 रुपया. सगळ्या सांगातान वांटो घेवंक आमी मागता. बुधवारा दीस 27 डिसेंबर वेनिसडे दुवेंतीक मीस आसतलें मास फॉर द सीक. गांवचे पिडेवंतां पासत मागुया. मीस सकाळीं 9 वाजता. बेरेस्तारा दीस 28 डिसेंबराचे 28 डिसेंबर थर्सडे भुरग्यांचो दीस. दोतोनीच्यान सगळ्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक मीस आसा सकाळीं 8:30 वाजता आनी त्या उपरांत आमी भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालतले. शुक्रारा दीस 29 आमचे फिरगोचेन फॅमिली डे. सगळीं वांटो घेवया. एसीस हो म्युजीक जमो वाजयतलो आनी तरेकवार इनामां आनी कार्यावळी आसतल्यो. टिकेट्स 250 रुपया पर हेड. स्नॅक्स आनी जेवण तुमकां मेळटलें ही टिकेट घेतल्यार. वेलांकी केटरर्स सांताक्रूज जेवणाची वेवस्था पळयता. सगल्यांक हो मेळावो बरो करूंक आमी मागता. सोनवारा दीस 30 डिसेंबराचे SSPP मेंबर्स 11 वाजता मीस भेटयतल्यात गांवच्या दुर्बोळ्यांक पासत आनी त्या उपरांत जेवण आसा वांटो घेवंक आमी मागता. फुडल्या आयताराक पवित्र गोराबियाची परब मिसा 6:30, 8, 9:15 आनी सांजे 5:30 वाजता. ह्या मिसा उपरांत पवित्र ओर आमी कोत्तेले. हें पवित्र ओर हें वरोस सोंपता त्या पासत दिनवासूंक आनी नवें वरोस जेवंक आमकां देवाचो आशिर्वाद आनी बळ मागूंक.
सांजे 11 वाजता तें जावचें ना जशें आमी सदांच मध्यानी राती कोत्ता जावचें ना पूण हें मीस जातोच 5:30 मीस जातोच हें वर आसतलें नातालांच्या सोमेरात जायत्यो कार्यावळी आसात तुमी आदार दिवंक सोदता जाल्यार ह्या कार्यावळी करूंक तुमी ऑफिसांत येवन तुमची देणगी वा दान दिवचें फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक हे परी आमाराल 6:30 सांतीस वयतालें 8 गाली बोदयेन दोंदरें सांजे 5:30 वाजता पयलेर जानेराचे रातचे मध्यानीर मीस पॅरिश यूथ 7 वाजता SSVP 8 वाजता प्रे ग्रूप आनी 9:15 वाजता इंग्लीश जानेराचे पयलेर आमी हें करीत आसां आनी करीत कोत्तले हांव सगल्यांक तें समजूंक आनी सारकें काळजां मनान रिगूंक जानेराचे पयले तावन आमचें उत्सवीक ओरोस जुबली इयर 480 इयर्स जाता तें आमी सुरू कोत्ता जायत्यो कार्यावळी आसात दीस वेता म्हयनो वेता ओरोस सुरू जावन दी तुमकां आमी कळयतले हांव कितें थारायलें तें ओतमीक तशें बायलोय दोबाजो आसतलो सो भाग घेवया हाजीर जावया आनी हे फिरगोजेचो वांटो आमी जावया सदांचे परी एल्कोहोलीक अनोनिमस जमात 10 वाजता रोजरी हायस्कूल दोनापावला कुडीत कोत्ता की तांचे एडमिशन्स ओपन आसात 8 जानेराचे ते 12 जानेराचे 9 ते 12 वाजता ऑफिस टायम कोणाक तरी तुमच्या भुरग्यांक एडमिशन जाय हातूंत होन म्हायती काडची आनी फॉर्मां बी कितें घेवंक जाय जाल्यार तें घेवचें उबी रावया सर्वेस पो तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्या सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया G8 ये जेजू आमच्या सोमया पान शेमोर G8 पेज 100 ये जेजू आमच्या